Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Take complete authority. Thank you for teaching us, Holy Spirit. Thank you for giving us the examples. And in the name of Jesus, I take the authority. I bind and rebuke the spirit of unbelief, confusion, doubt, disturbance, anything, Lord, which is not from you, Lord. I bind and rebuke it in the name of Jesus. And Lord, thank you for making us sensitive to your word day by day and harden to the negative comments, to the unbelief, to the doubt, and to the fear. Lord, I thank you and I praise you for teaching each one of us. We worship you, we praise you. We honor your mighty presence right now, Lord Jesus, as your word says, when 2 or 3 are gathered. Lord, I thank you and I praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, काल आम्ही जे कितें शिकले ते आमचे काल जावन रिगला, रायट? सो आयज न्हू आमी डिवायन एक्सचेंज आतां काल आमी पळयले ओल्ड टेस्टमेंटांतसून कशें देवान प्रेपरेशन केलें जेजूक ह्या संवसारांक धाडपाक आनी आमी जेजूची खुर्साची वाटूय नियाळ केली, रायट? सो आतां जे आमी टेटेलस्टाय इट इज फिनिश्ड म्हणटाय, कितें जेजून फिनीश केलें काय आनी कितें टेटेलस्टाय म्हणजे जायते पावटी हांव कोणाक बोट दाखयना इन्क्लुडींग मी, म्हाकाय खबर आसोंक ना. जेन्ना फादर म्हणटाले सगळें सोंपाटलें तेन्ना अंडरस्टँडींग आसोंक ना, रायट? कितें सोंपाटलें, कितें जालें तें. थँक्यू लॉर्ड जीजस. थँक्यू लॉर्ड. सो जेन्ना आतां आमी इवन आतांय जायतो लोक हा, थँक्यू लॉर्ड जीजस, जायते पावटी टेटेलस्टाय इट इज फिनिश्ड म्हणटाय, पूण कितें फिनिश जालां कांय खबर ना. इट इज फिनिश्ड, पूण कितें फिनिश जालां आजुनी भिरांतीन हाय. आजुनी डॉक्टर एक पावटी रिपोर्ट दिता, रायट? एक पावटी सांगता, पूण आख्खे जिवीत भर आमी ते आमचे आयडेंटिटी कोन्नाय. कोणाकूय विचार, जेन्ना हांव गोंया आहलेलें म्हापसा बाजारान वयता, आय कूड हियर पीपल स्पिकींग, एल्डरी ती उलयताय, म्हाका साकर हा. सो तेमी कितें केलें आयडेंटिटी, म्हाका साकरेचें हा, म्हाका डायबिटी, आय एम अ डायबेटीक, म्हाका प्रेशराचें हा. सो तेमी कितें आपल्याची आयडेंटिटी केली, डायबिटी. डॉक्टरान एक फावटी सांगलेलें, रायट? पूण आख्खे जिवीत भर आमी ते घेवन भोंवनाय. कित्याक आमकां होजाया 4:6 आमकां सांगता, आपल्याची पोरसां म्हणटा निसंतोणाक पावल्या सैतानाक लागोन. सैतानाक लागोन सिस्टर मार्गरेट? आमचे नको जावन आमचे मुतोर. थँक्यू लॉर्ड. लॅक ऑफ नॉलेज, रायट? कित्याक आमकां नॉलेज ना. कित्याक नॉलेज ना थिंगाच बरयला, कित्याक आमकां ती नॉलेज आमी घेवपाक सोदनाय, रायट? जायते फावटी एक गूड बायबल क्लास अटेंड केली, एक बरें सेशन अटेंड केलें, आमी म्हणटा हांव सगळें जाणा. जायते फावटी आमकां दिसता एकू दिसान सगळें जावपाक जाय, एकू दिसान सगळें जाता जायना, रायट? सर्गेचें राज जेजून बियेक कंपेर केलां आनी बी रोयताच बियेक फळां येताय. बियेक फर्स्ट तो जागो तयार करपाक जाय, बी रोवपाक जाय, बियेची कुयदाद आसता, रायट? सो तेच भाशेन सीड टायम हार्वेस्ट. सो आतां वर्ड टेटेलस्टाय म्हणजे पेड इन फूल, नथिंग इज लेफ्ट टू एड. सगळें अकम्प्लीश जालें, सगळें सोंपाटलें. सो फर्स्ट थिंग जेजून कितें सोंपाटलें, थँक्यू लॉर्ड जीजस. फर्स्ट न्हू तेणें आमची पनिशमेंट घेतली, आमचें गिल्ट घेतलें आनी आमकां कितें दिलें, रेस्टोरेशन, रायट? शांती दिली, रायट? पीस वीथ गॉड, फेवर वीथ गॉड, रायट? फर्स्ट एक्सचेंज ताणें आमचे इवन आमच्या वायट बुकाचे पेज 70 न्हू सिस्टर आहे ना? थँक्यू लॉर्ड जीजस. आमच्या वायट बुकाचे आयझाया 53:6 आमकां सांगता, वी ऑल हॅव टर्न्ड अवे, आमी सगल्यांनी फाट केल्ले, रायट? पयस केल्ली. लायक अ शीप दॅट take a wrong path, each one of us has turned to follow our own way, but the Lord has taken all our sins and put the punishment on him. So देवान कितें केलें, आमी जेन्ना एक शेड्या भाशेन एक शीप, थँक्यू जीजस. 66 निकिता. थँक्यू सिस्टर.
सो तुम्ही वायट बूक ओपन आहा जाल्यार मागीर तुम्ही रीड करपाक जाता डिवायन एक्सचेंज. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो आयझाया 53:6 आमकां सांगता, आमी म्हणटा मेंढऱ्या भाशेन थँक्यू लॉर्ड जीजस पयस केल्ली. आतां मेंढऱ्याचो एग्जाम्पल कित्याक दिला? जेजून गाय म्हणपाक जाताली, बोकडी म्हणपाक जाताली, रायट? मेंढरो कित्याक म्हणला? थँक्यू जीजस. कित्याक न्हू मेंढऱ्याक गायेक न्हू सपोज हुंय चोरवाक वयल्यार गायेक पोत्तून येवपाक कळटा. बोकडी व्हेरी स्मार्ट, तिकाय कळटा. पूण मेंढऱ्याक न्हू पोत्तून येवपाक कळना. ताका गवळी जायो, ताका शेपर्ड जायो गायड करपाक. थँक्यू जीजस. इवन जेन्ना मेंढरो पोत्तो पडटा ताका आत्ते जावपाक जायना, तो तेसोच उरता आनी तो मोत्ता. जेन्ना आमी जेजू कडच्यान पयस वयताय आमी डीप पिटान पडटाय, रायट? आनी आमकां भायर सरपाक कळना, रायट? आमचे उद्देशी आमी शांतांव. थँक्यू लॉर्ड जीजस. तेकाच लागून मेंढऱ्याचें एग्जाम्पल दिलां. सो हिंगा आमकां सांगता की आमी सोगलीं देवा कडच्यान पयस गेल्लीं, रॉंग पातार पावल्लीं. आमी आमच्या घोवळ्याचें आयकोंक ना, शेपर्डाचें आयकोंक ना. आमकां जाय ते वाटेन गेल्लीं. पूण म्हणटा आमची पातकां देवान कोणाचेर घातलीं? जेजूचेर, रायट? काल आमी ते किंगाचो आनी ते किंगाच्या चोडाचो एग्जाम्पल घेतलेलो. सो आतां आमी जाणाय ऑल द जजमेंट, जें कितें जजमेंट आहलोलें तें कोणाचेर गायलें? जेजूचेर, रायट? आनी जस्टीस केली. जें कितें पातोक पनीश करपाक जाय जाल्यार तें तुज्या आनी म्हज्या बॉडीन पनीश करूंक ना, पूण जेजूच्या बॉडीन पनीश केलें, रायट? सो आयज न्हू म्हाका हे डिवायन एक्सचेंजींग इन्क्लुडींग मी आमकां सगल्याक न्हू हे वदांतल्यान फ्रिडम जाय. हुंच्या वदांतल्यान फ्रिडम की देवान जें कितें म्हजी पातकां आहलेलीं तेजो आख्खो जजमेंट, आख्खो रोथ जो आहलोलो तो सगलो जेजूचे कुडीन फारीक केलें. इट इज पेड टेटेलस्टाय. आनी आतां आमकां न्हू फ्रिडम मेळोंक जाय हे वदान की देव म्हजेर केन्ना रागा जाता, केन्ना तो बरो आसता. समटायम्स गॉड इज नॉट एंग्री, समटायम्स ही इज ओके विथ मी. जायते फावटी आमकां हें चिंतप येता. सो आमकां फ्रिडम जाय की आतां आमी वी आर स्टँडींग इन द फेवर. एक शांती आहा, पीस आहा. थँक्यू लॉर्ड जीजस. कित्याक जेजूचेच उतर सांगता, रायट? जीजस इज द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर. Thank you, Lord Jesus. Hebrews chapter 13:8 थिंगा बुरयला जेजू तो सेम yesterday, today and forever. James 1:17 आमकां सांगता देव म्हणटा फादर ऑफ लायट with whom there is no variation of shadow due to change. तो म्हणटा चेंज जायना. सो देवाक मूड स्विंग जाताय. आयज सिस्टर मार्गरेटान बरेंच रोजार केलें, बरेंच गिफ्ट ऑफ टंग केलें म्हूण तो देव म्हकडच्यान प्लीज आहा. पूण जेन्ना म्हाका टायम मेळना, जेन्ना हांव कोन्ना तेन्ना घोडे देव म्हजी मागणी आयकपाना. घोडे देवाक म्हजो राग येयला आसतलो. सो देवाक मूड स्विंग्स आहाय ना, रायट? आमचें चिंतप हे भाशेन कित्याक जाता? कित्याक एक एग्जाम्पल दिता. सपोज एक मनीस उठलो सारको बरे मुडान आनी तो सगल्यांक गूड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू म्हणटा. पूण मातशे वखताक ते कोणें कितें सांगलें, इरिटेट जालें, सडनली तेजो मूड चेंज जायना? स्मायलींग आहलो ते अपसेट जायना? मागीर पोत्तून तेका कोणें एप्रिशिएट केलें, पोत्तून तेजें मूड सारकें जायना? गुड न्यूज दिल्यार जाता, रायट? कित्याक तो ह्युमन नेचर जालो हा, रायट? आमचे इमोशन्साचेर आमी हें जाता, जे आमचे सोर भोंवतणी जाता तेजेरूच आमचे इमोशन्स हें जाताय, रायट? आनी जायते पावटी आमकां दिसता आमचो सुर्गीचो बापूय तेसलो म्हणून. जेन्ना आमी म्हणटाय की जेजून म्हजे पातक आपल्याचेर कुडीर घेतलें, आख्खे जे म्हजे पातकाचे फारीकपण, पनिशमेंट, काल आमी ते राजाचे आयकलोले 40 लॅशीस. सो जेजून त्यो लॅशीस घेतल्यो, जेजून ते फारीकपण आपल्याचे कुडीन घेतले. तरी पूण आमकां चिंतप येता, एम आय प्लिजींग गॉड? इज गॉड प्लीज विथ मी? आनी आमी आमच्या वर्क्सांचेर रोयताय, रायट? थँक्यू लॉर्ड जीजस. इट्स अ ब्युटिफूल स्क्रिप्चर लॉर्ड रिमाइंडर. तुम्ही ओपन कराय गलेशियन चॅप्टर 2 आहा ती. थँक्यू जीजस. हांवूय ओपन करता. सिस्टर कोणी कोंकणीन वाचता जाल्यार वाच. 21 गलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 21.
थँक्यू जीसस. इंग्लिशान वाचता. आय डू नॉट ट्रीट द ग्रेस ऑफ गॉड as meaningless. For if the keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. इंगा बुरेला. सिस्टर कोणी वाचता? होय. वाच. Galatians 2:21. होय. देवाच्या दयाळाचे देणे हांव सोडून दिना कित्याक समोर ते उद्देशी देव मनशांक आपणाक मानवलोरी करता जाल्यार क्रिस्त फुकट मेलोसो जालो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो जायते पावटी आमचे चिंतप आसता हांवें एश केल्याक देव प्लीज जातो गाय, हांवें हें करूं ना म्हूण देवान म्हजी मागणी आयकली ना गाय, देव मुकोच्यान प्लीज जाल ना गाय. पूण हिंगा सेंट पॉल आमकां डायरेक्टली सांगता, तो म्हणटा समोर ते उद्देशी देवाक आमी मानवलोली जातोली जाल्यार क्रिस्त फुकट मेलो. रायट. जेजू कित्याक येवपाक जाय आहलें? आमची पनिशमेंट तेजे कुडीन कित्याक घेवपाक जाय आहली? सारकें न्हू? Not now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sister Anna, just give me 1 second. Yeah, thank you, Jesus. Connie, potun was the scripture. Thank you, Jesus. देवाच्या दयाळाचे देणे हांव सोडून दिना कित्याक समोर ते उद्देशी देव मनशाक आपणाक मानवलेली करता जाल्यार क्रिस्त फुकट मेलोसो जालो. प्रेज गॉड. थँक्यू. Thank you, Jesus. जायते फावट कोत्ताय न्हू कोणी आमी कोन्नाय. जेन्ना आमकां दिसता आमी जेन्ना प्रे केली, मागणी केलें तेन्ना देव आयकोता. रायट. आमी वचून कन्फेशन केलें म्हणल्यार बरें जालें. रायट. म्हणल्यार आमी जेन्ना कोन्ना न्हू सेल्फ रायचियसनेस जशें आमी जेन्ना कोत्ता तेन्ना आमकां दिसता देव आयकोता. जेन्ना कोन्ना म्हणल्यार आमी कोरण्यांनी वयता. रायट. पूण बायबल कितें सांगता? बिलिव्हिंग इन क्रायस्ट. रायट. जेजून फिनिश केलां तें. जेन्ना तूं बिलिव्हिंग इन क्रायस्ट करता आनी मागीर कन्फेशनाक वयता जेजून ऑलरेडी बोगशिल्लें, दॅट इज फ्रुटफूल. रायट न्हू? Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Nikita, येयला तूं? Yes, Sister Thank Rena. you. Thank you, Jesus. Thank Yeah. you, Jesus. So same thing जशें सिस्टर रेनान सांगलां, जायते पावटी आमी आमचे वर्क्सांचेर वयता, आमकां सोयता न्हू चिंतन दिता, खरेंच तुवें देव तूं मोग कोन्ना, पळय तुजी मागणी आयकोनाय, पळय तो आमकां न्हू घोडे आमचे वर्क्सांचेर ओडून वता. तुवें केलें म्हणून तुका मेवलां, तूं कोत्ता म्हणून तुका मेवतलें. पूण आमी हें विसरताय की जेजून ऑलरेडी सोपाटलें. आतां आमी फिनिश्ड वर्कांतल्यान हाय. आमी आमचें कॉन्फिडन्स आसूंक जाय, जेजू तुवें केलें म्हणून म्हाका मेवलें. थँक्यू लॉर्ड जीजस. जेजू तुवें पनिशमेंट तुजे कुडीन घेतली आनी तेकाच लागून आय एम अंडर द फेवर ऑफ गॉड. थँक्यू लॉर्ड जीजस. एग्जाम्पल एक घेतलो जाल्यार सिस्टर कॉनी, सपोज एग्जाम्पल थँक्यू जीजस. सपोज तुवें बँका कडच्यान उणें 10 लाख घेयलाय लोन आनी तुका तो पे करपाक जायना आनी बँक तुका एवरी डे कॉल करता. थँक्यू लॉर्ड जीजस. फायनली सिस्टर रेना येता आनी तो लोन पे करता सगलो. ओके. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आनी आतां हांव पोतून बँकाक सांगता तुका कॉल कर आनी तुका स्वता इथं राव मो. बँक तुका कॉल करता आतां? ना. इवन बँकान तुका कॉल केल्यार तूं बँकाक सांगतले पळय तुमचे आपल्या कडेन स्टेटमेंट आहा, सील मारलो आहा ऑलरेडी पेड म्हणून. एवरी रुपी, प्रिंसिपल, इंट्रस्ट, एवरीथींग बँकान सील मारलो आहा, ऑलरेडी स्टॅम्प मारला पेड म्हणून. सो तूं रसीद दाखयतले. रायट. पेड इन फूल, झिरो बॅलन्स म्हणून. थँक्यू लॉर्ड जीजस. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो तेच भाशेन न्हू. थँक्यू लॉर्ड जीजस. तूं सांगतले तुमचे रिकॉर्ड चॅक कर, पळय आपल्याचे डेप्थ ऑलरेडी बीन पेड. आनी तेंच खुर्सार जालें जेजून आमचे पातक जे म्हज्यान आनी तुज्यान पे करूंक जाय नाहलें, जेजून आपल्याचे कुडीन घेतलें न्हू. 1 Peter chapter 2 verse 24 आमकां सांगता जेजून आमचे पातक आपल्याचे कुडीन घेतले खुर्सार. रायट. आमी पातकाक मरो ना जावपाक पूण नितिवंतान जिवपाक. रायट. टू लिव इन रायचियसनेस.
आणि आयझाया 53:5-6 आमकां क्लियर सांगता की जी पनिशमेंट आमचेर पडपाक आहलोली ती पनिशमेंट कोणाचेर गायली? जेजूचेर, रायट? सो आतां आमी गिल्टान रावपाक शकताय जेन्ना आमचेशी मिस्टेक जाता. सपोज तुजेशी मॅस जालें आयज, सो मॅस जालें म्हणटकीच तुवें म्हणपाक जाता देव मुकोडच्यान आयज प्लीज ना, आयज हांव देवाक बरें वचना तितलें बरें कित्याक आयज सगल्या हांवें मॅस केला. सो देव आमचे कोन्या उद्देशी आमचे प्लीज जाता, देव प्लीज जालो जे जेजून फिनिश्ड केलें. इवन तू हे मॅस केलें, तूं जाणा की देवाक गॉड इज ग्रेटर दॅन आर हार्ट. आमकां 1 John 3:20-21 सांगता, इवन इफ युअर हार्ट कंडेम्स यू, तुजें काळीज तुका कंडेम करता, तुजें काळीज तुका गिल्टान घालता. कशें गिल्टान आनी कंडेमनेशनान घालतले? सैतान येतलो आपल्याचे चिंतना घेवन, पळय देव तुजे रागार आहा, पळय तुवें कितें केलें तें, पळय तुका ही पनिशमेंट डिजर्व, रायट? सो तेन्ना आमी त्या चिंतना कडेन आर्ग्यू करपाक जाय, आमी त्या चिंतनाक म्हणपाक जाय इन द नेम ऑफ जीसस आय कॅन्सील ईच एंड एवरी थॉट जी बिलां घेवन येता ती सगळीं बिलां हांव कॅन्सील करता. कित्याक पेड रिसीट आहा आमकोडे. जेजूचे देवाचें उतर म्हणटा इवन 1 John 3:20 आनी 21 बोथ आर इम्पॉर्टंट. 20 आनी 21, 1 John 3:20 आनी 21 थिंगा बरयलां की इवन तुजे काळीज तुका कंडेम कोत्ता, देव म्हणटा व्हडलो तुज्या काळजाकीन, तेका सगलें थावें, तेका खबर आहा रायट आमी मॅस कोत्तोली म्हणून. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो तेणें फस्टूच कोणाक पनीश केलो? जेजूक, रायट? जेजूक. बट दॅट डज नॉट मीन की आमी पातक करीत रावपाचें. आमकां हें फ्री लायसन्स दिलां ना, रायट? आनी तेकाच लागून न्हू डेवीड साम 119:11 म्हणटा, देवा म्हणटा आपूण तुजें उतर म्हणटा आपल्याचे काळजान ट्रेजर कोत्ता, बाळगून दवरता की हांव पातक कोरिना जावपाक. सो सेम आमी शिकपाक जाय, रायट? थ्रू डेवीड लायफ. Yeah, we have to be cautious about our actions. Thank you, Lord Jesus. So, thank you, Lord Jesus. So, आमकां फर्स्ट अंडरस्टँड जालें की आमची जे कितें पातकां पनिशमेंट आहलोली. सिस्टर कोणी आतां तूं वाचता सोकाच वाच आयझाया 53:4-5-6 सोकाच वाच. थँक्यू जीसस. 4 and 5 ना? 4, 5, 6. Praise God. बरेपणे ताचेर पडल्या ते गोश्ट दग आमचेच, ताणें भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच. त्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या, देवान ताका धगदायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास वयतलो, आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या, तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. सगळीं आमी मेंढरां भाशेन जोळी मोळी शिपडून गेल्ल्या. जोण एकल्यान आप आपली वाट दवरलोली आनी आमाम समेस्तांच्या गुन्यांवाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. Praise God. Thank you, Jesus. तेज्या सिस्टर ते कितें सिस्टर? आनीकूय हा फुडें ते तेजे जेजूचे. Praise God. थँक्यू जीजस. सो हिंगच्यान आमकां अंडरस्टँड जालें, रायट? जो कितें आमच्या पातकांचो भार आहलोलो तो कोणाचे कुडीन देवान जस्टिफाय केलो? जेजूचे, रायट? काल आमी ती राजाची स्टोरी आयकलोली. राजान तेजे चोडाक पनिशमेंट दिवपाक जाय आहली, रायट?
इफ सपोज तो पनिशमेंट दिना जाल्यार तो राजा जस्ट किंग न्हू रायट, नीत कोण ना तोहलो. पूण इफ सपोज तो आपल्याच्या चोडाक पनिशमेंट दिता जाल्यार तो आपल्याच्या चोडाचो मोग कोन्ना, लोक दोनी उलयता आहले रायट. सो राजान कितें केलें, आपुणूच तेणें पातोक आपल्याचे कुडीन घेतलें रायट. सो सेम लायक दॅट जेजून आमची पनिशमेंट जी आमकां डिजर्व आहलोली ती ताणें आपल्याचे कुडीन घेतली. आनी काल आमी पळयलां कशी ताची कूड विणली ती, सारकें. थँक्यू जीजस. सो फर्स्ट ट्रूथ अंडरस्टँड जालें. आतां सेकंड ट्रूथ. थँक्यू लॉर्ड जीजस. जीजस वॉज वुंडेड. जेजूक वुंडेड केलं. ही वॉज क्रश्ड सो दॅट आय रिसीव कंप्लीट हिलिंग. जेजूक मारलो रायट. थँक्यू लॉर्ड जीजस. तेका क्रश केलो. हें उतर क्रश न्हू, आयझाया 53 आहा. तेका क्रश केलो. जेन्ना आमी गिरणीर वयताय, आमी गिरणीर तें खोबरें जावं तेल काडपाक तितून ते गिरणीचे भितर घालता आनी मागीर ती गिरोवन तेका क्रश कोत्ता रायट. आनी तितूंतल्यान कितें भायर सोदता, तेल, सारकें. सो तेच भाशेन जेजूक त्या खुर्सार क्रश केलो. कसो क्रश केलो, आमच्या पातकांनी रायट. आमचें गिल्ट, आमचें इन्सल्ट, शेम, तेका मारलो. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो आमकां देवाचें उतर सांगता 1 Peter chapter 2 verse 24. थँक्यू लॉर्ड जीजस. Jesus carried our sins in his body to the cross so that I might die to sin and live for righteousness. It is by his wounds I have been healed. So I have been healed. Past tense ha, right? Yeah. सो जेजून आमची पातोक फर्स्ट कितें केलें, तेणें फर्स्ट हिलींग दिलें. ओ फर्स्ट रूट उमटायलें पातकाचे. रूट उमटायलें रायट. कित्याक सीन इज अ रूट आनी सिकनस अँड ऑल इवल थिंग्स आर द फ्रूट रायट. पातोक जावन आसा मूड. कित्याक आदावांतल्यान हें पातोक राज कोत्ता रायट सगळ्यांचे भितर. सो फर्स्ट थिंग जेजून कितें केलें, तें मूळ कातोरलें रायट. पातोक ताणें आपल्याचे कुडीर घेतले खुर्सार. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आनी आमकां नितिवत, आमी नितिवोन जिवीत जेवपाक ताणें ते आपल्याचे कुडीर कितें घेतले, गाये रायट. आनी त्या गायां उदेशी आमकां पेकोवणी मेवल्या स्पिरिटान, सोलान आनी बॉडीन. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आनी जेजूचें मूड चेंज जाता, देवाचें मूड चेंज जाता. तो म्हणटा उमके मनशाक पेकोवणी दिवपाक म्हजी खुशी, त्या मनशाक पेकोवणी दिवपाक म्हजी खुशी न्हू. No, it doesn't differentiate. फेवरेटिझम हा. Yeah. देव फेवरेटिझम कोत्ता No. ना रायट. जायते पावटी आमकां दिसता की जेजू जॉन थँक्यू लॉर्ड जीजस 3 हांकां घेवन वयतालो. आमकां दिसता जेजू फेवरेटिझम कोत्तालो काय म्हूण. बट इट वॉज नॉट फेवरेटिझम. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो देव न्हू फेवरेटिझम कोन्ना. आमकां मार्क चॅप्टर 16 आमकां दिसून येता, बिलिवर्स वील बी गिवन रायट इन द नेम ऑफ जीजस. इफ दे ले हँड्स दे वील रिकवर. थिंग बरयला सर्टन पीपल जे देवाच्या लिस्टान गूड हाय तांकां हिलींग मेवतलें. आनी जे देवाच्या लिस्टान नाय तांकां पेकोवणी मेवची ना. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आहलोलो तेन्ना तेजे बरें सगळे भाशेचे सिकनस घेवन येताले रायट. जेजू तेंकोडे पयलीं विचारतालो, तूं कितलो पातकी, कितलो तूं पातकान हा. अकॉर्डिंगली आपण तुका पेकोवणी दिता. ओ फर्स्ट तो तेंची पातकां बोगशितालो आनी तांकां पेकोवणी दितालो, फॉरगिवनेस दितालो रायट. तो तांकां हिलींग दितालो रायट. तो पातक्या पासत येयल्लो. सो जेजून केन्ना डिफरन्शिएट केल्लें कोणाक म्हणलें ना तुजी सिकनस इनक्युरेबल, तुजो रिपोर्टार बरयलां डॉक्टरान, क्युअर ना. बायबलार आमकां दिसून येता साम 103 आमकां सांगता. थँक्यू लॉर्ड जीजस. हांव ओपन करता. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस.
Psalm 103 आमकां सांगता he who forgives all your iniquity, who heals all your disease. आतां all your disease म्हणजे सगल्यो येयल्यो तितून. Yes. Even Matthew 8:17 तुम्ही बरोवंक जाता. Matthew 8:17, Psalm 103 verse 3, Isaiah 53, 1 Peter chapter 2 verse 24. थिंगा जेजू न्हू पेकोवणेचे उलयता. थँक्यू लॉर्ड जीजस. इमॅजिन जेन्ना सिकनस तुका सांगता की तूं डॉक्टर न्हू एक्चुली एकूच पावटी सांगता रायट, पूण एवरी टायम ते व्हडले हें कोण करता आमकां चिंतना येताय रायट. Yes. थँक्यू लॉर्ड जीजस. डॉक्टर तुका एकूच पाटी रिपोर्ट दिता, पूण तो जेन्ना रिपोर्ट आमी वाचता आमची मायंड आमचेशी चिंतना आमचेशी उलयता रायट. वॉट इफ इट्स बिकम्स वर्स, कितें जातलें इफ सपोज हें वर्स जाल्यार. वॉट इफ आय नेवर रिकवर, कितें इफ सपोज हे म्हाका पेकोवणीत मेळना, कितें म्हजें जातलें. थँक्यू लॉर्ड जीजस. इमिडिएटली आमचेशी ते फॅक्ट उलोवपाक लागताय रायट. इवन जेन्ना डॉक्टर आमकां सांगता तुजे पेरंट्साक तुमकांय जातलें, सो आमची मायंड हूंय वयता डॉक्टराचे उतराचेर, रिपोर्ट्सांचेर रायट. हांव मुडिना रिपोर्ट्स इग्नोर कोराय, फॅक्ट इग्नोर कोराय. दीस इज नॉट करेक्ट. काल एग्जाम्पल दिल्लो, जेन्ना तुका दिसता घरान चोर येता आनी तूं म्हणटा हे चोर नात, तूं पळयता तेका तो चोरी कोत्ता, तूं म्हणटा चोर ना चोर ना चोर ना, कांय चोरी कोन्ना, आनी तूं न्हिदता. कितें जातलें, चोर चोरतलोय बीन आनी ही कॅन कॉज हार्म टू यू एज वेल रायट. सो आय एम नॉट प्रिचींग हियर की तुमी तुमचे रिपोर्ट्स इग्नोर कोराय, सिम्पटम्स इग्नोर कोराय, नो. बट ते फायनल ऑथॉरिटी दिनाय, ते फायनल वर्डीक कोण नाय आमचे वयर रायट. कित्याक आमी जाणाय जेजूचे उतर सांगता नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. वॉट इज ह्युमनली इम्पॉसिबल, जे मनशाची घडोना, दॅट इज पॉसिबल विथ गॉड रायट. मार्क 9 verse 23 जे उतर म्हजेशी उलयल्लें, जे उतरान म्हाका सांगलें ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम वो बिलीव. सगळें पॉसिबल जेका जो बिलीव कोत्ता तेका. सो जे फायनल जेन्ना मेडिकल रिपोर्ट दिता तो आमचे फायनल ऑथॉरिटी दिना. आमी आमचे मायंडान हें घालूंक जाय, आमच्या काळजान हें सिमेंट करूंक जाय. फायनल वर्डीक जेजू दिता रायट, कित्याक तेणें सोपाटलें. हिलींग कॅन कम थ्रू मेडिकेशन ऑल्सो रायट, पूण जायते जाणांचे कुडीन तें मेडिकेशन वर्क जायना. सो आतां आमी इमॅजिन करूंक जाता जोण एकल्यांनी, काल आमी पळयलां ब्युटिफूल पिक्चर पळयलां. सो आमी जोण एकल्यांनी इमॅजिन कोराय की जेजूची फाट विणली, इतली विणली, हाडां तेजी डिस्प्ले जाताली रायट. तेका मॉक केलो, कांट्याचो मुकूट ट्विस्ट केलो, तेजेर तोकलेर मारले, तेजे बियर्ड पूल केलें, तेजेर तिपी मारली. विलिंगली तो सफर जालो, पेन किलर पासून घेवंक ना, विलिंगली तो सफर जालो. आनी त्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवपाची न्हू. पूण जेन्ना आमी हे स्क्रिप्चराचेर आमची मायंड रिन्यू कोत्ताय आनी इवन दो तुजी बॉडी तुजेशी उलयता, फॅक्ट तुजेशी उलयता, पूण तूं त्या फॅक्टाक सांगता हांव जाणा म्हजी कूड उलयता, हांव जाणा रिपोर्ट दिश्टी पडटाय, बट ट्रूथ जेजून सोपाटलें. इमॅजिन कोराय की जेजूर खुर्सार आहा आनी जे तुका डॉक्टरान जी सिकनसाची फायल दिल्या, एक्सरे रिपोर्ट, स्कॅनिंग, MRI, तूं ती फायल काडून जेजूशी दिता आनी जेजू तुका रिटर्न वर्ड दिता आपल्याच्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली. सो आतां आमी कितें कोत्ताय, एक्सचेंज कोत्ताय रायट. जेजून ती फायल घेतली, कशी ताणें ती फायल घेतली, स्मायल दिवन वो त्या गायांनी पे करून, रोगतान पे करून. तूं तुजें पेन दिता, तुजे विकनसीस दिता, तुजो फियर दिता, तुजी सिकनस, जें कितें तुका डॉक्टरान सांगलां, जो मेडिकल रिपोर्ट सांगला, तूं तो जेजूक दिता. जेजून म्हणलां न्हू, गिव इट टू मी, वजाचे भार म्हजेशी दिये म्हणलां रायट. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आनी तें जें कितें आहलोलें डिवायन हेल्थ, जोई लायफ, तो कितें कोत्ता आमचे पासत ते परचेज कोत्ता रायट. कसो परचेज कोत्ता सिस्टर मार्गरेट? आमच्या खातीर बाय
by bearing the pain. by bearing the pain, by his blood, right? काल आमी ते किन्समॅन रिडीमर शिकलें. तो रिडीमर जावन येयलो, रायट? ही वॉज वेल्थी. तेणें परचेज केली आमकां आपल्याच्या रोगतान. सो जेन्ना आमची कूड उलयता पळय, फियर आमकां सांगता वॉट इफ, रिपोर्ट आमचेशी उलयताय पळय तुजें कंडिशन, तेन्ना तूं तें चिंतना बरें आर्ग्यू कोन्न नाका, रिब्यूक कर पेनाक, फियराक, बिकॉज इट इज डिमॉनीक. ते जेजून घेतलें, रायट? आनी तेन्ना मूड हांव जाणा म्हजे रिपोर्ट्स उलयता, हांव जाणा म्हजी कूड उलयता, बट आय नो द रिटन वर्ड बाय हीज वोन्स, ताच्या त्या गायांनी. आनी हांव जाणा जेजू तूं कितलो व्हडलो फ्रॉम 9 to 3 एक तुजो स्वास म्हजे पेकोवणी उलयतालो. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो बाय फेथ तूं म्हणटा जें म्हाका दिसता तेजेर म्हजे दोळे नाय, पूण जें म्हाका दिसना स्पिरिच्युअली म्हाका आख्खें बील पे केलें, रायट? पेकोवणेचें. आय एम हील्ड. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आनी हें हिलींग फकत फिजिकलू, जायते फावटी आमकां दिसता हें हिलींग फकत आमचे कुडीक पेन आहा तेन्ना. हिलींग रेस्टोरेशन इन मॅरेज, in finances, in restoration, each and every area, right? Yes. Thank you Lord Jesus. कित्याक जेजून ते आपल्याचे कुडीन गाये घेतले टू रेस्टोर आवर मॅरेज. आवर वूम्स आर ब्लेस्ड. डिफरंट एरिया, रायट? थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो सोयतान बिलां घेवन येतलो सगलीं, सोयतान चिंतना घेवन येतलो, कित्याक डॉक्टर फकत एक पावटी उलयता पूण भिरांत पोत्ती उलयता, रायट? सो भिरांत एक आमचें तोंड ओपन करपाक गरजेचें, कित्याक तूं जितलें तोंड बंद कोत्ता, भिरांत इज इन ग्रीक डेलिया म्हणजे पॅरलायज कोत्ता त्या मनशाक, ग्रीप कोत्ता, इवन तूं आयडेंटिटी इसरता. सो हे फियराक आमचें तोंड ओपन करून रिब्यूक करपाक गरजेचें. जेन्ना आमची मायंड आमचे सिम्पटम्स आमचेशी उलयताय, जेन्ना डॉक्टर तुका म्हणटा तुजे फॅमिलीन हें आहा, तुकाय आसतलें, सो तेन्ना भोव गरजेचें आमचें तोंड ओपन करपाक आनी कॅन्सील करपाक. आनी तूं डिक्लेअर कोत्ता, तूं फकत कॅन्सिलूच कोन्ना, यू आर ब्रिंगींग दॅट थॉट अन टू द ओबिडियन्स ऑफ क्रायस्ट. ओबिडियन्स ऑफ क्रायस्ट म्हणजे तूं आतां डिक्लेअर कोत्ता, तूं म्हणटा जेजू हांव तुकोच्यान जल्मला, बापा हांव तुकोच्यान जल्मला, आय एम अ न्यू क्रिएशन. जेजू हांव पळयता तुका खुर्सार, इमॅजिन कोर डिवायन एक्सचेंज, पळय ताचे तकले तो क्रावन घातला, काट्याचो मुकुट घातला, ट्विस्ट केला, पळय ताचे काळीज मेणा भाशेन मेल्ट जाले. कोणाक लागून? आमकां लागून. आमचे पेकोवणेक ताणें फारीकपण दिलें, रायट? सो हें बील पेड or not paid? Paid in full. That's what we say tetelestai, it is finished, right? Paid in full. So हे paid in full आमकां आमचे भोव इम्पॉर्टंट तोंड ओपन करून ते चिंतनाक रिब्यूक करपाक गरजेचें. इफ सपोज ते चिंतनाक रिब्यूक कोन्नाय मागीर ती स्ट्रॉंग होल्ड जाताय, रायट? भिरांत ग्रीप कोत्ता. जशें सिस्टर सुकोरिना सांगताले, तेकाय भिरांत येयली पूण तिणें कितें केलें, ते भिरांतेक एंटरटेन केलें, ती फर्म रावली जे जेजूचे उतर घेवन. जॉयफूल म्हणलें तिणें, जॉयफूल रावली, रायट? थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो सेकंड अंडरस्टँड जालें? थँक्यू जीजस. डिफरंट वे आमकां चिंतना आमची कूड, आमचे रिपोर्ट्स उलयतले, बट अबाव ऑल जेजून म्हणलां होल्ड फास्ट. हिब्रूज चॅप्टर 10 verse 23. Hebrews chapter 10 verse 23 हिंगा आमकां बरयलां, होल्ड फास्ट टू द कन्फेशन ऑफ युअर फेथ. कन्फेशन ऑफ युअर फेथ म्हणजे कितें? इफ सपोज तूं म्हणटा जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली, ओय जेजू तुवें ते गाये घेतले तुजे कुडीन, तुजी कूड विणली, फाटीर जोत घालताय ते भाशेन तुजेर जोत घातले आनी म्हजे पेकोवणेच्यो बियो तुवें घातल्यो. दो म्हाका सिम्पटम्स दिसता, दो म्हजे रिपोर्ट्स उलयता, पूण हांव जाणा बापा तूं म्हजो इतलो मोग कोत्ता, आय एम युअर बिलावड. तुवें म्हजे माथ्याचे केंस नंबर करून मेजले. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो तूं कितें कोत्ता आतां? थँक्यू लॉर्ड जीजस. तूं आतां ती डिवायन एक्सचेंज जियेता, रायट? इमॅजिन कोत्ता, विज्युअलायज कोत्ता, आनी कोणाक मॅग्निफाय कोत्ता? रिपोर्ट्सांक जे तुजी बॉडी उलयता तेका, ओ तूं देवाक मॅग्निफाय कोत्ता?
Jesus, right? But very important, see subtle discernment. Don't ignore your symptoms. I'm not preaching here to ignore your symptoms. Don't ignore. We all need medical consultation, right? But Jenna, in my case, medical science has raised their hands. Jenna, medical science give up kota जायते जाण म्हणटाय right? आता आनी मुझे कांयच ना. Everything is hopeless. पूण ते hopelessnessaक भोव गरजेचें त्या मनशाक आमी comfort करपाक, encourage करपाक की जेजूच्यान जायना तसलें कांयच ना, right? Nothing is impossible. आनी तेन्ना तें उतर वर्क करता कित्याक जेजून म्हणलां न्हू तूं उण्या उद्देशीच न्हू पूण आपल्याच्या उतरा उद्देशी जिवीत इवन Proverbs 4 verse 20 to 22 आमकां सांगता जेन्ना म्हणटा तुका उतर आपल्याचें अंडरस्टँड जाता तें उतर म्हणटा तुजे कुडीक मेडिसीन जशी आमी रिलिजियसली डॉक्टरची टॅबलेट्स घेताय आमी सारकी घेता रायट टायमार मीस कोन्नासतना सो तेच भाशेन जेजूचें उतरूय आमी घेवपाक जाता खावपाक जाता रायट थँक्यू लॉर्ड जीजस जशी गाय चोरवाक वयता आनी मागीर ती चोरूंक घालता आनी मागीर ती बोसता गोट्यान आनी मागीर ती चाबडायत रावता रायट ती ते काड तोंडान घालता सो तेच भाशेन आमी ते मेडिकल रिपोर्ट चाबडावपा न्हू डॉक्टरान कितें एकदां सांगलें तें चाबडावपा न्हू पूण जे जेजून सोपाटलां कुर्सार तें सो सेकेंड अंडरस्टँड जालें आतां थर्ड कितें केलें जीजस वॉज मेड सीन जेजू कितें केलो made sin with my sinfulness and I am patok zalo no patok kelo and I am made righteousness of God made ate utor made no sister Connie you are a tailor right thank you Lord Jesus ate sister Connie तुजेशी कोणू ड्रेस घेवन येता ओके आनी सारको ब्रायडल गावन तो तुका एकू दिसान जातलो ब्रायडल गावन कितले टाइम वयता सिस्टर कॉर्नी सुमारान एक वीक सुमार कित्याक तुजो लेबर हा रायट तूं करूंक जाय रायट जॉग घेवपाक जाय मागीर ते लेस सगलें लायक इन डिटेल तुका तेजेर काम करपाक जाय रायट सो तितून तुजो लेबर हा आनी इफ सपोज आतां शोरुमान गेली ओ डिजायनर हितून गेली थिंगा रेडीमेड वेडिंग गावन आहा तो रेडीमेड रायट तेजेर कितें ते मनशाक काम करपाक पडटा तो रेडीमेड घेतलो गायलो रायट सो जे पयशे दिले रेडीमेड घेतलो गायलो सो जेजू कितें केल्लो मेड आनी आमकां कितें केली मेड रायचसनस आतां आमकां रायचसनस आमच्यांनी अर्न करूंक जाता जशें सिस्टर कॉर्नीक एक ब्रायडल गावन शिवपाक तिका जाय तें काम आहा पोत्तून सुयेन ते मिशनाचे सुयेन सूत घाल कितले लेबर आहा रायट सिस्टर कॉर्नी पेशन्स जाय तितून तुजो लेबर आहा यू हॅव टू वर्क फॉर इट रायट तुजें काम आहा तितून तेच भाशेन जायते पावटी आमचें चिंतप आसता की हांवें आयज बरें काम केलें आयज हांवें सगळें बरें केलें आय कॅन बी रायचसनस आमी आमची रायचसनस जोडूंक सोदताय रायट आमकां दिसता आमी नितीवंत जेन्ना आमी व्हडली मागणी कोत्ताय जेन्ना आमी सगळें बरें कोत्ताय आमकां दिसता आमी रायचसनस पूण जेजून आमकां म्हणलां वी आर मेड रायचस आमी आतां गलेशियन 2:21 घेतलेलो थिंग बरयलां कायदे पाडून तुमच्यांनी रायचसनस तुमी रायचस जावपाक जाताय जाल्यार तुमच्या वर्क्सांनी तुमी देवाक प्लीज करूंक जात जाल्यार जेजू फुकट मेळ्ळो रायट अनवॉन्टेड रायट तेका कितें मरोंक जाय आहलें आतां हिंगा आमकां स्क्रिप्चर 2 Corinthians 5 verse 21 हिंग बरयलां फॉर ही मेड आतां जेजूक पातोक आहलोले सिस्टर 5 कितें 21 सो हिंगा बरयलां फॉर ही मेड हिम वू न्यू नो सीन जेजूक मेड केलो रेडीमेड रायट आमी एग्जाम्पल केला for he made him who knew no sin to be sin for us जे जेजूक पातोक खबर आसो ना तेका पातोक केलो रायट that we might become the righteousness of God in him. So आमकां नितिवंत करपाक
जेजूक पातोक केलो रायट. ही वॉज मेड सीन. आनी हे पातोक आमकडच्यान कितकोन येयला. जायते पावटी आमी चिंत्ताले ही पातोक केलां सारकें. पातोक केल्लें आदावान, फळ खायल्लें आदावान, मिस्टेक आदावाची रायट. Yeah. पूण जेन्ना आमी स्क्रिप्चर्स वाचताय, स्पेशली रोमन्स चॅप्टर 5 आनी 2 Corinthians 5 हितून, थँक्यू लॉर्ड जीजस, थिंगा न्हू आमकां बरयला वन मॅन सीन. एक मनशाच्या पातकाक लागोन पातोक राज कोत्ताले थ्रू अब्राहम, मोइसेस, थ्रू अस. जशें आमी जायते फावटी एग्जाम्पल घेतला, एक सुकण्याक जेन्ना आमी पांजऱ्यान घालता आनी ते सुकणें थिंगा पिली काडटा, आतां ते पिल्यांची जी बर्ड्स जाताय तेंची कितें मिस्टेक, ती पांजऱ्यानूच जल्मोली रायट. तांकां फ्रीडम हा? फ्रीडम ना. कित्याक माय पांजऱ्यान हा, भुरगीं पांजऱ्यान जल्मोली. सो तेच भाशेन एडम, जेका संवसाराचो डोमिनियन दिल्लो, तेणें पातोक आदारलें, तेजे भितर सीन एंटर जालें. सो बाय डिफॉल्ट आमचे भितर सीन रायट. आतां धाकटें जाल्लें भुरग्याक आमी म्हणटाय तेका आनी कितें पातोक हा. पूण जेन्ना त्या भुरग्याचें सिबलींग आसता आनी ते भुरग्याक माय ते दुसऱ्या सिबलिंगाक गोट दवरता, ते धाकट्या भुरग्याक जेलसी जायना. पूण त्या भुरग्याक कोणें ट्रेनिंग दिल्लें जेलसी जावपाचें? आमी इट्स अ लिनिएज रायट. इट केम डिफॉल्ट. आमी केन्ना ट्रेनिंगाक गेल्ली कितको पातोक करपा जाय तो कोर्स केल्लो? सो इट इज बाय डिफॉल्ट रायट, इन लिनिएज रायट. सो हें पातोक आतां जेजून कितें केलें, 1 Peter chapter 2 verse 24 जेन्ना आमी वाचता न्हू, हिलींग येवच न्हू पयलें फर्स्ट 3 वस्तू घडल्यो थिंगा. फर्स्ट तेणें पातोक, मूळ जे आदांक वचन आमकां सगल्याक येताले, ते मूळ फर्स्ट कातरले, आपल्याचे कुडीन घेतले खुर्सार. सेकेंड, मूळ कित्याक कातरले? कित्याक तेका आमकां कसलें जिवीत जिवोवपाक जाय आसली? रायचसनसाचे. सेकेंड कितें जालें? रायचसनस. थर्ड, हिलींग. फर्स्ट ह्यो 2 वस्तू घडल्यो. फर्स्ट मूळ कातरले, आमकां नितिवंत जिवोवपाक तेणें आमकां नितिवंत केली, मेड रायट. मेड. आमच्या कोन्याचेन आमी नितिवंत जोडूंक जायना, मेड. आनी थर्ड, पेकोवणी रायट. आतां मेड कोन्यांनी म्हणजे आमी ते पॅरेबल आयकलां, जिंगा एक फेरेसी देवा मुखार वयता आनी मागता, हांव सगळे कायदे पाडटा, हांव सारको 10% टॅक्स दिता, हांव एडल्ट्री कोन्ना, म्हजे बायलेक फेथफूल हा, हांव ते टॅक्स कलेक्टरा भशेन पातकी न्हू. सो तो किद्याचेर बोस्ट कोत्तालो? आपल्याच्या कोन्याचेर रायट. हांव सारको नितिवंत. सो आमी हे भाशेन आमचे अर्न करूंक जाता? आमी नितिवंत कित्याक जेजून प्रायस पे केला तेका लागोन रायट. आमी रायचसनस कित्याक? जेजून प्रायस केला, जेजून पातोक काडला आनी आमकां नितिवंत, आमकां मेड, रेडीमेड. थँक्यू लॉजी. अंडरस्टँड जाता न्हू. आनी टॅक्स कलेक्टराक न्हू त्या टायमाक सारके आउटकास्ट, ते पयल्याकूच तेजे लुती मारताले. सो तो टॅक्स कलेक्टर इतलो हंबल जाता आनी तो न्हू वयर पासून पळयना. तो म्हणटा जेजू देवा म्हणटा हांवें पातोक केलें, बोक्षी म्हाका. सो कोण देवा मुखार कोण रायचसनस जालो? देवान ते टॅक्स कलेक्टराक रायचस डिक्लेअर केलो रायट. आतां रोमन्स 5:17-19 वाचीत जाल्यार हिंगा बरयला, फॉर इफ बाय वन्स मॅन ऑफेन्स डेथ रेन थ्रू वन. आदांक लागोन पातकाक लागोन मरण रूल कोत्ताले. मच मोर दोज हू रिसीव अबंडन्स ऑफ ग्रेस अँड गिफ्ट ऑफ रायचसनस विल रेन इन लायफ थ्रू वन जीजस क्रायस्ट. एक आदांक लागोन इतले पिडकेचे पिडकेक पातोक रूल कोत्ताले. सो लास्ट एडम येयलो. लास्ट एडमान खुर्सार कितें केलें? 1 Peter chapter 2 verse 24. आमी होकोत बाय द वुन्स एंड स्ट्रायप्स ऑफ जीजस पळयताय, पूण थिंगा 2 वस्तू जाल्यो. फर्स्ट कितें केलें? मूड कातरलें पातकाचें रायट. मूड कातरलें आनी आमकां रायचसनस केली आनी मागीर पेकोवणी मेवली. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आय एम एनकरेजींग रोमन्स 5:17-19 वाचाय. थिंगा बरयला, फॉर बाय वन्स मॅन डिसओबिडियन्स मेनी वर मेड सिनर.
आदाच्या पातकाक लागून सगल्यांक पातकी केल्ले. ऑल्सो बाय वन मॅन ओबिडियन्स मेनी वील बी मेड रायचस. एक मनशाच्या सॅक्रिफायसाकान कोण तो? लास्ट एडम जीसस, रायट? ताच्या सॅक्रिफायसाक लागून आमकां कित केली? मेड रायचस. सो जितले पावटी आतां सोयतान आमकां चिंतना दिता, जेन्ना आमी कुमसाराक वयता, आमी आमचे पातकाचो आमी आमी फादरीशी कुमसाराक वयता, कुमसाराक वचोन देखून आमकां चिंतना दिना सोयतान, तुजो कुमसार सारको जावंक ना आसतलो, तुजी पातकां भोगसूंक नाय आसतलीं. पूण आमची पातकां केन्ना भोगशिलीं? जेन्ना तूं हे अंडरस्टँडिंगान वयता, जेजू हांवें तुजेर पातोक केलें, तूं म्हजो इतलो मोग कोत्ता, तरी पूण हांवें तुजेर पातोक आदारलें, भोगशी म्हाका. सेम टायम तूं रियलायज कोत्ता की म्हजी पातकां भोगशिलीं आनी तूं आतां कंडेमनेशनान गिल्टान वचना. आनी तेकाच लागून 1 John 3:20-21 आमकां सांगता, जेन्ना तूं कंडेमनेशनान वचना तेन्ना तुका बोल्डनस येता देवा मुखार येवपाक. नाजाल्यार मातशें मिस्टेक जाल्यार आमी म्हणटाय न्हू, यू आर नॉट वर्ती. कांय ना जाल्यार सयतान पास्ट तरी घेवन येता, रायट? पास्ट ऑफेन्सीस, पास्ट मेमरीज. थँक्यू लॉर्ड जीजस. हाडना? हाडटा, रायट? सो त्या वखताक भोव गरजेचें आमचें तोंड ओपन करून ते चिंतना, ते थॉट्स कॅन्सल करपाक आनी देवाचें रेस्टोरेशन उलोवपाक पेड इन फूल. थँक्यू लॉर्ड जीजस. तुमी न्हू Galatians chapter 2:21 वाचाय, थिंगा बरयलां आमी लॉ कायदे आमी सगळे हें कोत्ताय, तें कोत्ताय म्हणून आमी नितिवंत न्हू. आमी नितिवंत केलाय, कोशी केलाय? जेजून फारीकपण दिवन, रायट? तो सबस्टिट्यूट जालो आनी आमकां नितिवंत केलें. आयज आमची मागणी आन्सर जाताय आमी कोत्ताय म्हणून न्हू, पूण जेजून सोपाटलें म्हणून, रायट? थँक्यू जीजस. सो थर्ड अंडरस्टँड जालें? आतां फोर्थ कितें? जेजू आमचे पासत शिरापलोलो जालो आनी आमकां कित केलें? अब्राहमाच्या बेसांनी आमकां बोल्लें, रायट? अब्राहम्स ब्लेसिंग आमकां दिली. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आनी हें आमकां दिसून येता Galatians chapter 3:13, 14 आनी 29 येयला. हिंग बरयलां, क्रायस्ट हॅज रिडीम अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, हॅविंग बिकम अ कर्स फॉर अस, फॉर इट इज रिटन, कर्स्ड इज एवरी वन हू हँग्स ऑन अ ट्री. जेजून म्हणटा आमकां सुमुर्तीच्या शिरापांतली सुटोयली. जेजूच शिरापलो जालो. कितकून शिरापलो जालो? कर्स इज एवरी वन हू हँग्स ऑन अ ट्री. जे कोण झाडाचेर झाडाचेर हुमकायताय तेका कितें म्हणटाय? कर्स. सो हांव काल पळयत रावतना क्वेश्चन कोत्तालें, झाडूच कित्याक? कितें कनेक्शन आहा काय जेजून? हांव जाणा अकॉर्डिंग टू रोमन्स क्रॉस वॉज द शेमफूल. काल आमी शिकलें, रायट? डिस्कस केल्लें, रायट? क्रुसाचें मरण म्हणजे एक्स्ट्रीम शेमफूल, रायट? सो जेजून झाडूच कित्याक सिलेक्ट केलें काय? एक ट्री, एक वूड, तेंच कित्याक सिलेक्ट केलें काय? आनी खंयचे भाशेन मरोंक जायना आहलें? तुमकां येनाय क्वेश्चन्स? थँक्यू जीजस. सो हें न्हू एक्चुली देवान न्हू हो एक कायदो घायल्लो आनी इट्स अ प्रॉफेटीक. थँक्यू लॉर्ड जीजस. हिंगा न्हू ड्युट्रोनॉमी 21 verse 22 to 23. Deuteronomy 21 verse 22 to 23. हिंग बरयलां, हिंगा देव सांगता, ओके, लॉ दिता. If someone has committed a crime worthy of death and is executed and hung on a tree. कोणाचेर? hung on what? Tree. Thank you, Lord Jesus. The body must not remain hanging from the tree overnight. You must bury the body that same day, for anyone who is hung on a tree is cursed in the sight of God. देवाचे नोदरे मुखार जो कोण ते गुडार ताका उमकायला तो देवाचे नोदरेन कितें? कर्स. आनी तुमची जमीन डिफायल जावपाक नाका. तुमी तेका बेगीन काडाय आनी पुराय. अंडरस्टँड जाता? सो देवाचे नोदरेन कितें कर्स आहलोले? जेका
झाडार हुमकायताय तेका रायट वुडार. सो जितले जाणांनी जितले ज्यूज आहले तांकां हो तोहरा बाय हार्ट आहलो रायट. फर्स्ट बूक ऑफ मोझस ड्युट्रोनॉमी बाय हार्ट आहले. सो येता वयता लोकांनी जेजू कसो पयलो, बींग कर्स्ड इन द आयज ऑफ गॉड. सो तेकाच लागून सेंट पॉल हिंगा आमकां रिमाइंड कोत्ता, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become curse for us. Cursed is everyone who hangs on a tree. So Saint Paul and Saint Peter and Jesus koso poilo te godiyek cursed by God, right? Being a curse. Thank you, Lord Jesus. Understand जाता. Even तुमका reference scriptures आई बुरे आई. Act of Apostle 5 verse 30. NRSV आमचो बायबल, NRSV बायबल, KJV, NLT सगळे हितून बरयलां. हिंगा न्हू सेंट पीटर प्रीच कोत्ता. And if you are Christ, the God of our ancestors, हिंगा सेंट पीटर प्रीच कोत्ता, the God of our ancestor raised Jesus, whom you have killed by hanging him on a tree. सो ते ज्यू कशे पळयताले जेजूक, झाडार मारला म्हणून रायट, क्रॉस म्हणूक ना, हँगींग हिम ऑन अ ट्री. सो ते मी पळयलो इन द आयज ऑफ गॉड दॅट ही इज कर्स्ड रायट. सो एवरी ज्यू थिंगच्यान पासार जाताले ते मी जेजूक पळयलो एज अ कर्स्ड इन द आयज ऑफ गॉड रायट. आनी कित्याक जेजू कर्स जालो थिंगा, आतां गलेशियन 3:13-14 आमकां सांगता जेजू कर्स जालो सो दॅट द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम मायट कम अपॉन द जेंटायल्स इन क्रायस्ट, दॅट वी मायट रिसीव द प्रॉमीस ऑफ द स्पिरीट थ्रू फेथ. एंड इफ यू आर इन क्रायस्ट देन यू आर एब्राहम्स सीड एंड अ हेर अकॉर्डिंग टू द प्रॉमीस. सो जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान आहा बाय फेथ, अब्राहमाचे प्रॉमिसीस बाय डिफॉल्ट तुका अप्लाय जाताय रायट. यू इनहेरिट. अंडरस्टँड जाता. सो जेन्ना तुका कोणूय सांगता की तुजेर कर्स आहा, तुजेर जजमेंट आहा, थँक्यू लॉर्ड जीसस, तुजेर हे ब्लॅक मॅजीक केल्या, पिंक मॅजीक केल्या, ब्लू मॅजीक केल्या, एन्सेस्टर्स कर्स आहाय, हे सिकनस तुज्या फॅमिलीन यू नो इट्स लायक अ कर्स, हे तुजे ग्रँडफादर ग्रँडमदर तुका इट्स ऑल कर्स रायट. सो ते सगळे कितें केलें, जेजून आपल्याचे कुडीन घेतले रायट. कित्याक देवा सामकार तो कोण जालो इन आयज ऑफ गॉड, शिरापलोलो जालो रायट. जेजू रोडलो रायट. ही सेड माय गॉड वाय हॅव यू फोरसेकन मी. कित्याक त्या वक्ताक देवा मुखार जेजू कोण जालो इन आयज ऑफ गॉड, शिरापलोलो रायट, कर्स जालो रायट, शिराप जालो रायट. सो ट्री रिप्रेझेंट कर्स आनी जेजू त्या खुर्सार गेलो, त्या झाडार गेलो, त्या वुडार गेलो. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आमकां जी जजमेंट फावो आहली तो ते प्लेसीर उबो रावलो, जे कर्स आमकां फावो आहले तो कर्स जालो रायट. जीसस रिसीव द कर्स अँड वी रिसीव द ब्लेसिंग. अंडरस्टँड जाता. सो जितले जुवांनी पळयले तेका दे सॉ जीसस एज अ कर्स इन द आयज ऑफ गॉड. कितली लोजेची रायट. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आनी यू नो एक ब्युटिफूल एक्झाम्पल शेअर कोत्ता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. हिंगा न्हू एक स्टोरी, बॅकग्रावंड स्टोरी दिता. हें आतां नंबर्स 22, नंबर्स चॅप्टर 22 हो आख्खो चॅप्टरू वाचाय. नंबर्स 22 वर्स 12 हिंगा न्हू जेन्ना इज्रायल पोरजा प्रॉमीस लँडार वयताली तेन्ना न्हू किंग बालक, ओके, किंग बालक तो मोबायट्स आहलो. तो न्हू तेणें देवाची खबर आयकलोली. देवान तांकां कशें इजिप्ताक सोन सुके जमनींतल्यान भायर काडलें, कसो यू नो देव तांकां प्रोटेक्ट कोत्ता. सो किंग बालक न्हू भिता आनी तो एक प्रॉफेटाक हाडटा, तेजें नांव आसता बालम. सो किंग बालक बालमाक हाडटा आनी सांगता तूं हे इज्रायल पोरचेक म्हणटा शिराप घाल, कित कोर, कर्स कोर. नंबर्स 22 वर्स 6. कम नाव कर्स दिस पीपल फॉर मी म्हणटा.
थँक्यू लॉर्ड जीसस. बालमाक सांगता तूं यो आनी हे इस्रायल पोरचेक तूं शिराप घाल. पूण देव त्या बालम प्रॉफेटाक सांगता नंबर्स 22:12. नंबर्स 22:12. तुम्ही हो नंबर्स चॅप्टर रीड करे 22. थिंगा बरयला यू शाल नॉट कर्स द पीपल फॉर दे आर ब्लेस्ड. देव कितें म्हणटा जेंकां आपणे ब्लेस केला तूं तांकां शिराप घालचो ना, घालपाक शेकोना. रायट. सो बालक कितें कोत्ता बालमाक हे जाग्याचेर वता ते जाग्याचेर वता, हे ऑल्टर बांदता ते ऑल्टर बांदता आनी ट्राय कोत्ता होप कोत्ता की बालम एक ना एक तेंचेर कस घालतलोच म्हणून. सो एवरी टायम न्हू बालमाचें तोंड ओपन जाता कितें भायर सोदता ब्लेसिंग. कर्सिंग भायर सोदना. कित्याक जेन्ना बालक विचारता कित्याक तुज्या तोंडांतल्यान कर्स भायर सोदना तेन्ना न्हू बालम उलयता हाव शॅल आय कर्स वूम गॉड हॅज नॉट कर्स्ड. सो जेन्ना आमकां कोणूय सांगता तुजे घराचेर कर्स आहा, तुजेर देंवचार आहा, तुजेर ब्लॅक मॅजीक केल्या, वायट मॅजीक केल्या, हें केलां तें केलां, आमी आमच्या तोंडांतल्यान म्हणपाक जाता हाव कॅन आय बी कर्स्ड वेन जीजस हिमसेल्फ बिकेम अ कर्स फॉर मी. देवाचे नदरे मुखार तो शिरापलोलो जालो. सो हाव कॅन आय बी कर्स. आमकांय ते कॉन्फिडन्स येवपाक जाय. रायट. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आनी ही स्क्रिप्चर नोट कराय ड्युट्रोनॉमी 23:5. थिंगा आमकां दिसून येता द लॉर्ड युअर गॉड वूड नॉट लिसन टू बालम. सो देवान बालमाचें आयकलें. तो कर्स घालूंक सोदतालो. But instead, Lord your God turned the curses into blessings for you because the Lord your God loved you. How beautiful. Thank you, Jesus. So आता कुर्साच्या मुखार पळोवया की इमॅजिन ते टायमाक अंडर द ओल्ड कवनंट इस्रायल पोरजेक त्या कोरारान आहलेली तांकां इतले जितले पावटी बालमान कर्स केले ओन्ली ब्लेसिंग केम्स आउट जाल्यार आमी कितली ब्लेस्ड आहाय कित्याक जेजून सोपाटले तो सबस्टिट्यूट जालो, तो शिरापलोलो जालो. रायट. गलेशन 3:13-14 आमकां सांगता जेजून म्हणटा आमकां सुमूर्तेच्या शिरापांतली सुडोयली बाय बिकमींग कर्स फॉर अस. कित्याक आमकां अब्राहमाचें ब्लेसिंग मेवपाक. रायट. सो थिंगा डिवायन एक्सचेंज जाली. जेजून कर्स घेतलो आनी आमकां कितें दिलें अब्राहमाची ब्लेसिंग्स. रायट. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सो जेन्ना तूं बिलीव कोत्ता की तूं अब्राहमाचें तूं जेजून आहा जाल्यार अब्राहमाची ब्लेसिंग तुका लागतली. सो जे कोण तुका कर्स कोत्ता खल्ली बल्ली इट वील गो रिवर्स बॅक टू देम. तुका लागतले ना. जो कोण तुका सांगता तुजे भितर देंवचार आहा हो आहा तो आहा ते तुका लागतले तूं जाणा तुजे भितर हो तो देव आहा. रायट. जो कोण सांगता की ही सिकनेसीन तुजी ग्रँडमदर तुज्या 4 फादर्स मेल्ली तुकाय ती जातली ते तुका लागतले कित्याक देवा मुखार जेजू शिरापलो जालो. देवान ताका एज अ कर्स पळयलो कुर्सार. ही वॉज क्रश्ड, ही वॉज कर्स्ड. जेजून फकत म्हणना आमकां भियेनाका तुमकां शिराप लागची ना म्हणून पूण तो कर्स जालो. ही बिकेम अ कर्स. तुमी न्हू ड्युट्रोनॉमी वाचाय थिंगा. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थिंगा बरयलां कर्स जो कोण वुडार हँग कोत्ता झाडाचेर हँग कोत्ता. ड्युट्रोनॉमी 21:23. थँक्यू लॉर्ड जीसस. तो देवाचे दोळ्या मुखार ही इज अ कर्स, इज नॉट अ ब्लेसिंग. सो जितले जीव थिंगच्यान पासा जाले तेमी जेजूक पयलो एज वॉट ब्लेसिंग. कर्स पयलो. रायट. शिरापलोलो पयलो देवाचे मुखार. देवान आपल्याची नदर आलोयली कित्याक देवाच्या सामकार तो शिरापलोलो जालो आमचे पासत. पूण आयज पासून देव म्हणटा आपल्याची पोरसां निसोंटोनाक पावल्या कित्याक पोरचेक खबर ना की आपल्याचो पूत ह्या संवसारान येयलो आनी आपल्याच्या दोळ्या मुखार तो शिरापलोलो जालो. सो आमकां जाय ते जाण मागीर सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन घेवन येताय, भिरांत घेवन येताय. रायट. प्रॉफेसीज घेवन येताय, फॉल्स प्रॉफेसीज घेवन येताय. जेजून म्हणलां मेंढऱ्याच्या रुपान वुल्फ येताय. रायट. केदोय व्हडले तेका प्लॅटफॉर्म आसो, केदोय व्हडलो आसो, बट इफ डज नॉट मॅच वीथ द वर्ड ऑफ गॉड डोंट बिलीव.
एक्ट ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 17 आमी पळयलां कशें ते बेऱ्याचे जीव स्क्रिप्चर चॅक कोत्ताले. आतां हांव ज्यो स्क्रिप्चर दितां ती तुमी चॅक कोत्ताय वो सिस्टरीन सांगलें म्हणून ओके सारकी आसतली. चॅक कोत्ताय. थँक्यू जीसस. सो जेजून आमकां फकत म्हणलां तुमी भिनाकाय तुमकां शिराप लागची ना म्हणून, बट ही बिकेम द कर्स फॉर मी. तो रावलो थिंगा खुर्सार त्या वुडार हँग केलो तेका आनी इन एक्सचेंज डिवायन एक्सचेंज आमकां तेणें बेसांनी बोल्ला, अब्राहमाच्या बेसांनी. सो आतां आमकां कर्स लागतले, इवल आय कोणाचो आय कितें आय लागतले बिकॉज इट इज देर रायट. इवल आय इज देर पूण ती आमकां लागतली. We are shielded, protected, covered by the precious blood of Jesus. एक testimony, thank you Lord Jesus, time जातलो. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. जेन्ना आमी जितले पावटी precious blood claim कोत्ताय न्हू सोयतानाक आपल्याची बाउंड्री, आपल्याचे लिमिट खबर हा. Thank you Lord Jesus. So 4th understand जाले? Thank you Jesus. So 5. At 5, Jesus took my poverty and I share in his abundance. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो सिस्टर मार्गरेट, जेजू लग्जरी घेवन येयलो ना रायट. आमी काल शिकल्या ही पुअर जालो. ही वॉज द वर्ड रायट, जे उतरांतल्यान आख्खे संवसार रचलोलो, ऑल सीन एंड अनसीन. रेफरन्स गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3. रेवलेशन आमकां सांगता ही इज किंग्स ऑफ किंग्स रायट, किंग्स ऑफ किंग्स. कलोशन 1:16 आमकां सांगता आख्खी रोचना म्हणच्या तेकोटच्यान रोचलोली. पूण तो राजा ह्या संवसारान कसो येयलो आमकां लूक सांगता ही वॉज बॉर्न इन अ मेंजर रायट, लेड इन अ मेंजर. कित्याक तेका कांय सुवात आसोंक ना रायट. मॅथ्यू 8 जेजू म्हणटा फॉक्सीस हॅव होल्स, कोल्यांक ते गोलयो हाय. बर्ड्स हॅव नेस्ट, वाऱ्या वयल्या सुकण्याक पांजडे. थँक्यू लॉर्ड जीजस कोंकणी नेस्ट आहाय. बट द सन ऑफ मॅन हॅज नो वेअर टू ले हीज हेड. इवन खुर्सार त्याची जी गार्मेंट्स आहलोली ती काडून डिवायड करून ताचेर सोर्ती घातली रायट. सो 2 Corinthians 8:9 आमकां सांगता though he was rich, yet for our sake he became poor, so that by his poverty might become rich. So थिंगा divine exchange जाली. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. तो तेणे पॉवर्टी आपल्याचेर घेतली रायट, आमकां प्रोविजन दिवपाक. इमॅजिन कुर्साशी तूं एक पोती घेवन हा आनी आय एम जस्ट शेअरिंग माय इमॅजिनेशन. यू ऑल कॅन इमॅजिन डिफरंट वे. सो ते पोतयेचेर बरयलां लॅक, नीड, इनसफिशन्सी, कांयच ना, उणेपण, लॅक. आनी तूं ती पोती जेजूक दिता आनी जेजून तुका एक पोती दिल्या लेबल वीथ I will supply, Philippians 4:19, my God shall supply all your need. हें बॅग तो आमकां दिता. Ephesians chapter 1 आमकां सगल्या ओतमीक रेस्कायेन आमकां बोल्ला, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्सांनी आमकां बोल्ला. हें बॅग तो आमकां दिता. सो जितले पावटी आमी स्क्रिप्चर म्हणटाय न्हू जेजू गरीब जालो आमकां रीच करपाक, आमकां आमचे पासत आमकां रीच करपाक. इट डज नॉट मीन की एवरी क्रिश्चन मस्ट ओन अ बंगलो, ही हॅज टू बी मिलियनर. बिब्लिकल अबांडन्स रिचनेस मीन्स बिगर दॅन लग्जरी. पयशां उदेशीन इट कॅन बी डिफरंट वे. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आमी रीच जावपाक शकताय जाणवाये वयर रायट, देवाचे उतरा वयर. आमी स्पिरिच्युअली रीच जाताय सारके वय ना जेन्ना आमकां जेजू मेवता. जायते पावटी आमचो स्थितीत आसता फाल्यां आमी कितें कोत्तोली, फाल्यां आमचें कितें जातलें, फ्युचरान आमचें कितें जातलें. आमी कोणाक आमचें मायंड कंट्रोल करपाक दिताय, फियराक रायट, फियर ऑफ टुमॉरो सारकें न्हू. जायते पावटी पयशांक आमी आमचो धोनी केला रायट. जेजू म्हणटा पयशे वायट न्हू बट लव फॉर मनी इज इवल रायट. तिमोथीन आमकां शिकयलां लव फॉर मनी इज इवल.
सो तूं आतां स्टेजीर आहा, तूं जाणा की जेजू हे संवसारान पुअर जालो म्हाका वचमीक वदान, म्हाका सगळे वदान. जेन्ना तूं जेजूक सीक कोत्ता, एवरीथींग शॅल बी एडेड ऑन टू यू, रायट? इट डज नॉट मीन ओन्ली मॅटिरियल नीड. इट कॅन बी योर हेल्थ, स्पिरिच्युअल जाणवायेन, गिन्यानान. तूं जाणा की म्हजो बाप म्हजे सगळे निड्स मेट कोत्ता. जेजून म्हणलां न्हू, वाऱ्या वयल्या सुकण्याक पळय, ती कितें भात रोवपाचें, भात भरपाचें, साक भरून दवरपाचें, ती कोत्ताय कितें? No. कोण प्रोवायड कोत्ता? देव, रायट? सो जेन्ना तुजो प्रोवायडर, तुजो सोर्स तूं देवाक म्हणटा, तो तुका इनफ पावता, ते भाशेन तो तुका सॅटिस्फायड, तो तुका ब्लेसिंग्स टू बी ब्लेसिंग करून दवरता, रायट? ब्लेस्ड टू बी ब्लेसिंग्स टू अदर्स. नॉट ओन्ली रिसिवर बट अ गिवर, रायट? God supplies all our needs. येस. आता 2 Corinthians 9:8, 2 Corinthians 9:8, even 7:8, it's beautiful. 2 Corinthians 9, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response of pressure. जेन्ना जायते पावटी आमी टायथींग दिता, आमी दिवपाक जाय म्हणून दिता, वो आमी उणीपण करून दिता, रायट? आमचे काळजान आसना, प्रेशरान दिता, कोणू मागता म्हणून दिता. बट फॉर गॉड लव्स अ पर्सन हू गिव्स cheerfully. देव कसले मनीस लायक जाताय? cheerfully. And it पळय, very important, it's not only about money. It can be preaching the word of God. जायते पावटी आमी म्हणटा हांव हें शिकलां, पूण म्हाका हें दुसऱ्याक सांगपाक नाका. ही जाणवाय म्हाका मुकोडच्यान आहला पुरो. थिंगा मल्टिप्लिकेशन जाता No. ना. तूं दुसऱ्याक हेल्प करपाक पावता No. ना. Thank you, Lord Jesus. Even Jenna, beautifully how the whole, I'm not boasting, but I will boast in the Lord. Jenna, I was going through my journey. If you all have seen the videos, all जे कितें पवित्र तो म्हाका दितालो, म्हाका शिकयतालो, I did not kept it to me. Healing scriptures जावं, जे कितें shared it, right? So that everyone, हांव जाणा हुंय ना हुंय कोण ना कोण आसतलो, right? Who will need it, who might be going to the same hopeless situation. सो जेन्ना तूं दिता तेन्ना मल्टिप्लिकेशन जाता, रायट? Yes. आनी फुडें वर्स 8 बरयलां, अँड गॉड वील जेनरसली प्रोवायड ऑल युअर नीड. कोण प्रोवायड करता? God. गॉड. पूण आमी चिंत्ताय फाल्यां कितें जातलें, रिटायरमेंट कितें जातलें, पूण कोण प्रोवायड करता? God. गॉड. इवन पॉवर्टी वॉज नेल्ड ऑन द क्रॉस, रायट? Yes. Spiritual poverty, all. And God will generously provide all your need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. दुसऱ्यांकूय शेअर करपाक. ॲक्ट ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 20 वर्स 35 आमकां सांगता, जेजू म्हणटा खुशाल जाता. हें सेंट पॉल सांगता, जेजू म्हणटा खुशाल जाता जेन्ना तूं दिता, when you give. सो हिंगा आमकां अंडरस्टँडींग जालें. जीजस टूक माय लेग, जेजून म्हजें लेग घेतलें आनी आय रिसीव हीज प्रोविजन. तो गरीब जालो सो दॅट आय कॅन नो. कितें नो? हांव डॉटर ऑफ मोस्ट हाय गॉड. ही इज माय प्रोवायडर. तेणें म्हजे माथ्याचे केंस मेजले. तो म्हाका जाणा, तो म्हजो मोग करता आनी हांव जाणा तो म्हाका केन्नाच लेकान दवरचो ना. हेजेर म्हजो कॉन्फिडन्स, not on money but on God. Understand जाता न्हू? Thank you, Lord Jesus. So हें अंडरस्टँड जालें. 5th. आतां 6th. Jesus bore my shame. जेजून म्हजी लॉस घेतली so that I share his glory. Hebrew chapter 12 verse 2 आमकां सांगता, जेजून म्हणटा, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion of our faith, the finisher of our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, discarding its shame. Now he is seated in the place of honor besides God's throne. So, तेणे आपल्याची शेम कन्सिडर केली. Yes, sister? What is the scripture? Hebrews chapter 12 verse 2. Thank you. Praise God.
सो जेजून थिंगा आपल्याची शेम कन्सिडर केली तो थिंगा जॉयफुली आहलेलो, तो नेकड आहलेलो, रायट. द क्रिएटर, द किंग्स ऑफ किंग. तेणें आपल्याक पयलो थिंगा सेल्फ सेंटर्ड जालो, ओ तो गॉड सेंटर्ड जालो. तेणें आमचे चिंतल्यान देवा आमकां बोगसोणें मागलें. काल हांवें शेअर केल्लें जायते पावटी जेन्ना आमचो टर्न येता आमी आमचेंच चिंत्ता, रायट. वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड, रायट. स्पेशली जेन्ना जेजूक वाखाणी दिवपाचो टर्न येता आमी म्हणटा म्हाका उतर येवची न्हय, मुको जायना, आय जाता, रायट. आनी आयजया 14 आमी जाणाय आय सोयतान. थँक्यू जीजस. सेम जेन्ना प्रॉडिगल सन तो धट्टी आहलो, वास मारतालो, तो दुकराचे कोणेन आहलो, थिंगाचे हाण खातालो, रायट. वेस्ट ऑफ ह्या पिक्सांचे. सो जेन्ना तो प्रॉडिगल सन येयलो ते फर्स्ट तेजी पांय तेजो वाट पळयतालो, रायट. फर्स्ट पांय न्हू पयले तेका, रायट. सर्वंट्स पळोवच न्हू पयलीं. सो पांय न्हू धांवोन वयता आनी कितें कोत्ता तेका स्कोल्ड कोत्ता, लोजयेन घालता, देख शिकयता, वेंग मारता. थँक्यू लॉर्ड जीजस. तेका रोप घालता, रिंग घालता, सँडल्स घालता, एका सगल्यांक मिनींग आहा. सो आमचो बाप आमकां वेकोयता, रायट. हे शेमाचेर न्हू जायते शिकोंक जाता. आमी जोण एकल्यांनी आमकांच विचारपाचें, देवा जेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेवता, चान्स मेवता, हांव तुका ग्लोरिफाय कोत्ता काय, ओ तेन्ना हांव म्हाका पयता काय. तुवें तुजी लॉस कन्सिडर करूंक ना. तूं थिंगा नेकड रावलो. तुज्यान जाता जाल्यार एक आब्बा म्हणल्यार लिजन्स ऑफ एंजल्स रेडी आहले. इवन दे कूड हॅव कवर्ड हीज शेम, रायट. एटलिस्ट लॉस धापता आहली, सारकें. पूण ते घोडेक पासून इन दॅट लिमीट दॅट इज एक्स्ट्रीम, रायट. ते एक्स्ट्रीमनसान पासून तेणें आमचें चिंतलें. पूण जेन्ना आमचो टर्न येता आमी आमचेंच चिंत्ता. अँड शेम इज अ डिमॉनीक बिकॉज इट इज नेल्ड सोपाटली खुर्सार. थँक्यू जीजस. सो हें अंडरस्टँड जालें. आतां 7. So 7th truth, last truth are, Jesus endured my rejection and I have full acceptance with Father. देवान म्हणलें Matthew 27 verse 46, my God, why have you forsaken me? देवानूय जेजूक रिजेक्ट केलो, रायट. Because in front of his eyes he was a curse, पातोक. वयो ना. काल आमी शिकलाय गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 17 गेल्लो, जेनेसिस चॅप्टर 1, कलोशन 1. कितल्योश्यो स्क्रिप्चर दाखयताय की सुरवातेक तावन ट्रिनिटी वॉज टुगेदर, पूण जेन्ना हें सेपरेशन जालें ही वॉज रिजेक्टेड, रायट. द ओन्ली सन. जेन्ना अब्राहमाक सांगलोलें ब्रिंग युअर ओन्ली सन, तेन्ना देवान सबस्टिट्यूट दिल्लो, रॅम, रायट. पूण जेन्ना तेजो ओन्ली सन कर्स जावन आहलो, खंयचो सबस्टिट्यूट प्रोवायड केल्लो? ही वॉज रिजेक्टेड, रायट. आनी जे शीस जेजू बारबो भोंवताले 3 वर्सां, जे लोकांक जेजून पेकोवणी दिल्लो तोच लोक क्रुसिफाय हिम म्हणून पावले, रायट. जे शिसांनी इतले मिरिकल्स पळयले, लाजरस बींग रेज्ड, ब्लायंड आय सीइंग, डेफ इयर्स, कान उक्ते जाले, पॅरलायज बींग हील्ड, लॅप्रसी बींग हील्ड. तितूंतले एकल्यान घात केलो, रायट. उरलेले 10 गेले, एकलोच रावलो, रायट, विथ मदर मेरी एंड अदर मेरीज. सो जेजूनय रिजेक्शन घेतले. कित्याक रिजेक्शन घेतले? जेन्ना आमचे फॅमिलीन आमकां दिसता की पार्शलिटीज जाता, यू बींग रिजेक्टेड, सो तेन्ना भोव गरजेचें आमकां जॉयफूल जावपाक. तूं जाणा की जेजूक ऑलरेडी रिजेक्शनान गेलो. ही वॉज रिजेक्टेड. जे तेजे क्लोज फ्रेंड, जे तेजे बाराबर उठ्ठाले बसताले, एकल्यान घात केलो, थोडेच सिल्वर कॉयन्साक लागून विकलो, उरलेले सोडून गेले, पोवले, रायट. एकल्यान नाकारलो, आपूण वळखो ना म्हणलो. तो म्हणटालो हांव तेजे पासत मोत्तलो, रायट, पिटर. पूण तेजे सामकार तेणें नाकारलो, रायट, जेजूक. सो जीजस वेंट टू रिजेक्शन, रायट.
कित्याक रिजेक्शनान गेलो आमकां आपणावपाक. एफिशियन चॅप्टर 1 verse 5 to 6. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ himself according to the good pleasure of his will, to praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. So जेजू उद्देशी जे आमकां पातकाक लागून आमी रिजेक्ट जाल्लीं, एक बॅरियर आहलोलो, तो बॅरियर खुर्सार जेजून मोडलो. ती लॉज, ते गिल्ट, ते जजमेंट, ते पातक ते सगळे आपल्याचेर घेतले आनी ते वॉल मोडले आनी आमकां कितें केलें? एक्सेप्टेड इन द बिलावड. सो जेन्ना आमकां रिजेक्शन मेळटा थ्रू फ्रेंड्स, वेन फ्रेंड्स रिजेक्ट यू, देन फॅमिली मेंबर्स रिजेक्ट यू, डोंट टेक दॅट रिजेक्शन. इट्स डिमॉनिक. डोंट टेक इट. तूं मोड, आय एम एक्सेप्टेड इन द बिलावड. एफिशियन्स चॅप्टर 1 verse 5 to 6. तूं मोड, म्हाका बापान आपणायला, बिलावडान म्हाका आपणायला. माय बिलावड लव्स मी. माय आबा लव्स मी. आनी हें केदें व्हडलें भाग आमकां जेन्ना रोमन्स 8:16 आमकां सांगता, पवित्र आत्मा म्हणटा विटनस की आमी बापाची भुरगीं. हेज्याहून व्हडलें आनी पोजिशन हा being called a child of God. There is no, I believe there is nothing else about this position जे जेजून आमकां दिला, being called a child of God. देवाचे भुरगे, his beloved daughter, beloved son. So इतून आमी बोस्ट करूंक जाय that I'm his beloved daughter. I'm a daughter of most high God. I'm a child of God. Galatians 4:6-7 आमकां सांगता, and because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your heart, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son then a heir of God through Christ Jesus. So जितले पावटी rejection knock कोत्ता through friendship, through family relatives, through close by, shut that rejection by speaking that I am a child of most high God. I am accepted in the beloved. उलोय स्क्रिप्चर आळ दोळ्या मुखार. कोणूय येन म्हणत तूं पातकी, लूक एट युअर पास्ट, सी वॉट यू हॅव डन. तूं म्हूण म्हाका लोकांचे विटनस नाका, पवित्र आत्मा म्हजो विटनस. कित्याक ह्या संवसारान कितेंय कोत्तो जाल्यार आमकां विटनस जाय, रायट? फॉर बॅप्टिजम, फॉर मॅरेज, फॉर एवरीथींग वी नीड अ विटनस, रायट? सो रोमन्स 8:16 आमकां सांगता, होली स्पिरीट हिमसेल्फ बेर विटनस with our spirit that we are the children of God. So कोण आमकां विटनस दिता? होली स्पिरीट. सो कोणूय कितें म्हणो, कोणूय पास्ट हाडो, कितें म्हणो, तूं जाणा यू आर द चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाय गॉड. सो रिजेक्शन आमकां लागतलें ना. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो हांवें कट शॉर्ट करून सांगला, बट बाय फेथ आय बिलीव हें सगलें आमच्या काळजान रिगलां. हें 7 ट्रूथ, कितें जेजून टेटलस्ताय म्हणलें, कितें तेणें अकम्प्लीश केलें, कितें तेणें फिनीश केलें. नथींग मिसींग, नथींग लॅकिंग, एवरीथींग पेड इन फूल, नथींग मोर टू एड. पनिशमेंट आपल्याचेर घेतली, जजमेंट आपल्याचेर घेतली. इन एक्सचेंज आमकां देवा कडच्यान शांती दिली, रायट? पीस एंड फेवर वीथ गॉड. सिकनस आपल्याचेर घेतली, इन रिटर्न आमकां दिलें हिलींग. पातोक आपल्याचेर घेतले, इन रिटर्न आमकां केली रायचसनस. ताका पातोक केलो, रायट? ही वॉज मेड सीन आनी आमकां केलें रायचसनस. तो देवास आमकां कर्स जालो आनी आमकां अब्राहमाच्या बेसांनी बोरलें. पॉवर्टी घेतली ताका, सो दॅट आमी हे कॉन्फिडन्सान रावपाक की देव आमचो प्रोवायडर. तेणें आमकां ओत्मीक वाट्यांनी बोरला टू बी अ गिवर, टू बी अ ब्लेसर. शेम घेतली आनी आमकां ग्लोरी, ऑनर दिलें. आमकां एक्सेप्टेड इन बिलावड केलें. आमकां सगळ्याकीन व्हडलो दर्जो दिलो टू बी कॉल्ड एज अ चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट हाय गॉड. हुंचे डिनॉमिनेशनाक हें लागना, रायट? सॉरी, नॉट डिनॉमिनेशन. हुंचे रिलिजनाक देवाक ते आपल्याचो बाप म्हणटाय, बापूय म्हणटाय, देव म्हणटाय. पूण जेन्ना शिसांनी जेजूक सांगलें आमकां प्रेयर शिकोय, जेजून म्हणलें से गॉड द फादर ऑलमायटी
ओ आबा बापा, our Father, आमच्या बापा, आबा बापा, right? Thank you, Lord Jesus. Zaite Pauti, when it comes to denominations also we see Protestant, born again, Roman Catholic. But there is no bigger denomination than being called a child of God. Thank you, Lord Jesus. Rejection. जेजून रिजेक्शन घेतलें आनी आमकां केली आपल्याची भुरगीं. So tetelestai means nothing left for me to pay. Only to believe and receive. हें सगळें तूं केन्ना रिसीव कोत्तलें जेन्ना तूं बिलीव कोत्ता, रिसीव कोत्ता आनी तुज्या तोंडांतल्यान डिक्लेअर कोत्ता. सो आय डोंट फायट फॉर विक्ट्री. I live from the finished work of Jesus. Tetelestai means nothing left for me to pay. Nothing left for me to pay. Only to believe and receive. I don't fight for victory. I live from the finished work of Jesus.